सुदीन ढवळीकर, निळकंठ हळणकर, सुभाष फळदेसायान घेतलो मंत्रीपदाचो सोपूत। सकाळी सुभाष फळदेसायान दिल्लो उपसभापती पदाचो राजीनामो। केंद्रान सांगला तशी मंत्रीपदां जातीचोय केला विचार। सुदिनाचे सोपूत विधी वेळार गोविंद रवी ना। तानावडे म्हणटा सुदिनान केल्ले खर टिकेक लागून वांटपण। आज सावन प्रायव्हेट हॉस्पिटलांनी 18 ते 60 वर्साच्या लोकांक कोविड बुस्टर डोस। भारता भायर वतल्या खातीर बुस्टर डोस सक्तीचो, म्हणटा कोविड एक्सपर्ट समितीचे वांगडी। स्वयंपूर्ण मित्राकडे मुख्यमंत्र्यान साधलो ऑनलाईन संवाद। ह्या सप्तकांत दलितांक आपले घर आसचे म्हूण करचे काम, रेकॉर्ड मेंटेन करून स्वयंपूर्ण गोंयची वाटचाल। 2011तले GCAच्या तिकेट स्कॅमा विशीं सरकार सिरियस ना। मडगांव JMFC कोर्टान मारली बडी। फुडले सुनावणे मेरेन खर पावला उखलूंक ना जाल्यार केस रद्द करपाची शिटकावणी। कुडण्या साखळे बायन पडलो बिबटो, बरोच वेळ उरलो बायन आडकून, निमाणे राना खात्यान काडलो भायर। प्रत्येक प्रोफेशनान स्ट्रगल आसताच। आपूण कशी मजा मारून काम करता ते म्हत्वाचे, म्हणटा मराठी सिने नाट्य कलाकार भारत जाधव। ताच्या मुरुची मावशीचे जाल्ले 100 प्रयोग। प्रायव्हेट हॉस्पिटलांनी कोविशिल्ड आणि कोवॅक्सिनाची रेट देंवयली। दोनूय वॅक्सिन जाले 225 रुपया। कोविशिल्ड आशिल्ले 600 रुपया, कोवॅक्सिन आशिल्ले 1200 रुपया। आमदाराच्या अपात्रता प्रकरणान हायकोर्टान दिल्ले अर्दी आड। काँग्रेस सुप्रीम कोर्टान 13 एप्रिलाक जावंक शकता सुनावणी। विधानसभा वेंचणुकेचे हारीचो रिव्ह्यू घेवपाक चिदंबरम, दिनेश गुंडूराव सोमारा गोंयांत। प्रदेश अध्यक्ष पाटकर, कार्याध्यक्ष युरी आलेमांव, जिल्लो अध्यक्षाचो सोमारा इंडक्शन। काजीचो सीझन आसतनाच पावस, वातावरणूय बदलला। काजीच्या उत्पादनाक बसला मार, सरकारान मदत करची म्हूण शेतकऱ्यांची मागणी। उदकाची प्रक्रिया करपाक चड खर्च येता। लोकांनी उदक पेड्यार जावपाक दिवचें न्ही। PWD मंत्री निलेश काब्रालाचो उलो। म्हापशा पायपलायन फुटून उदकाची नासाडी। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताचो काणकोण दौरो। श्री मल्लिकार्जुन हाय सेकंडरीच्या नव्या क्लासरूम बांदकामांची बसयली बुनयाद। सभापती रमेश तवडकरांची केली तुस्त। आज रामनम, गोंयभर सगळ्या राम जन्माचो सुवाळो। अयोध्यात मोठो उत्सव। गोंयभर रामाच्या देवळांनी सकाळसावन राम जन्माचे सुवाळे। पेडण्या भाटवारी कोरगांवा डोंगरार मेळ्ळी डेड बॉडी। डेड बॉडीची वळख पाटिल्ली ना। खून काय आत्महत्या, पुलीस तपास चालू। किरिस्तांवाचो आज पाम संडे। आज सावन लेंटाचे पवित्र सप्तक सुरू। सकाळसावन इगर्जी कॉपेलांनी पाम संडेची मिसां, पाद्र्याचे बेसांव। पाकिस्तानाचो प्रधानमंत्री इम्रान खान रनआउट। पाकिस्तानाचे संसदेन अविश्वास ठराव पास। शहबाज शरीफ नवो प्रधानमंत्री जावपाची शक्यताय। पाकिस्तानाचो प्रधानमंत्री इम्रान खानान केली भारताची तोखणाय। भारत एक सुदार आत्मनिर्भर देश। खंयची सुपर पॉवर खंय भारताचेर दबावान तांचे धोरण लादूंक शकना। पेट्रोल डिझेलाचे प्रेसान दरवाड ना। भव्य तिसरो दीस दरवाड बदलिल्ली ना। IPL क्रिकेट खेळा सर्तीत काल मुंबय जाल्ल्या खेळांत सनरायझर्स हैदराबादान CSKक मारले 8 विकेटींनी। पुण्यात RCBन मुंबय इंडियन्साक मारले 7 विकेटींनी।